देविदास बाब तुमकां आतां राजन बाबान जे सांगलें तें आयकून तुमकां आतां ऑब्जेक्शन कितें आहा? ते म्हणटात की ही परिस्थिती तुमी अमान्य करतात. रवींद्र भवनाचे ऑडिटोरियम सध्या आसा ना ती. ना आतां राजन बाबान जशें सांगल्या प्रमाणे ते म्हणजे ती गाडी जी आसा पळय ती चलोवपाक ते ड्रायव्हर या ते गाडयेचे मालक हांगासरल्यान प्रश्न उपस्थित जाता. ओके. आम्ही मालक न्ही त्या प्रॉपर्टीचे. मालक इज डायरेक्टर ऑफ आर्ट अँड कल्चर. हय कळ्ळें? आमी मालक न्ही. रवींद्र भवन एक बॉडी आर्ट अँड कल्चरची. आमकां कितेंय जर जालें जाय आतां आमची कमिटी अपॉयंट कोण करता? थ्रू आर्ट अँड कल्चर गव्हर्मेंट करता. रवींद्र भवन स्वता करना. कळ्ळें? रवींद्र भवन खंयचोच मनीस निवडना. रवींद्र भवनाचो प्लॅन आसता जें कितें आसा तें सगळें आर्ट अँड कल्चरा कडेन वता. बाबा आमची हल्ली बजेट आमी कितें कितें एक्टिविटी करतात तांचे कडेन वतात आनी त्यो एप्रूव जावच्यो पडटा. जनरल कावन्सिलाक पावर दिल्यात रवींद्र भवनाच्या आर्ट अँड कल्चराक. तुमी जे पळय कितें करतले ते हातूंत भितर. पूण दुरुस्तीचें काम न्ही. आतां बारीक बारीक बल्ब गेले हे गेले ते करून करपाक जाता. पूण मेजर जे स्ट्रक्चरल आमकां कसलोच आनी तो आमचे कडेन नाय बी. ओके. म्हाका देवदास साहेब सांगात ते म्हणटात की देर इज अ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लेम एज फार एज दॅट ऑडिटोरियम इज कन्सर्न. तुमकां ते मान्य ना? स्ट्रक्चरल प्रॉब्लेम ना म्हणटा तुमी. तांणी सारकी करची न्ही, रिपेर करची न्ही, कितें तुमची म्हणणी कितें? स्ट्रक्चरल प्रॉब्लेम आसतलो तेज्या बद्दल आमी कलाकार सांगूंक शकना की बाबा तो कितलो आसा, तेजी खोली कितें आसा, हें आसा. पण हेका आतां 17 वर्सां जालीं ते मेनटेन जायत येयल्लें आसा. सरकार ताका PWD ते मेनटेन करता. जर मेनटेन करता जाल्यार हे मदीं मदीं जे प्रस्ताव पळय न्ही ह्यान पयलीं केन्नाच कलाकार अशे एकठांय येवं नासले आनी आमी आवाजूय करूंक नासलो. पूण जेन्ना कला अकादमीन जवळ जवळ 70 कोटी खर्च केल्या उपरांत कला अकादमीन जर गळटा आनी कला अकादमीचे तेन्ना मागीर आमकां हे जी कितें दुरुस्तीची प्रकरणां येता पळय न्ही आतां हितूनच कशें जालें थंयसर डिसेंबरान कितें तरी दुरुस्ती जाली आनी परत रोखडीच मार्चान दुरुस्ती खातीर येयली. हांव कितें म्हणटा इतल्या शॉर्ट म्हणजे रोखडेंच 3-4 म्हयन्यांनी जर दुरुस्ती येता म्हणजे तेजें प्रॉपर इन्स्पेक्शन जात म्हणजे ते जे कोण PWDचे इंजिनियर आसतले जावं आर्किटेक्ट आसतले तेंचे कन्सल्टंट आसतले ते तेजें प्रॉपर इन्स्पेक्शन करता काय कितें 3 म्हयन्या नंतर परत रिपेर आनीक 3 म्हयन्यांनी परत रिपेर येतलें. हेका कितें अर्थ आसा? कला अकादमी बांदली 30-32 वर्सां पयलीं. 32 वर्सां नंतर तेका पयलो रिपेर येयलो. तोय बी रिपेर असो न्ही. खरें म्हणजे ते इफ्फी खातीर मॉडिफाय करपाक जाय म्हणून तेजे पयले फावट ताका हात घातलो आनी तेन्नाच्यान कला अकादमीची पाड पडपाक लागल्या. त्या नंतर आतां जें कितें जालें तितून तर आनी एक 4-5 कला अकादमी बांदून जातल्यो आसल्यो अशी परिस्थिती आसा आनी तरी कला अकादमी अजून जाग्यार येयना. तुमी म्हणटा की रवींद्र भवन 17 वर्सां भितर इतली कशें हें जालें काय म्हणून? हय मागीर जालें आनी परत तुमी टायमली जर ते मेनटेन करता जाल्यार परत 3-3 म्हयन्यांनी जर रिपेर येवपाक लागले आनी बंद करचें पडलें थिएटर जाल्यार मागीर विश्वास कोणाचेर ठेवप? दुबाव मारपा सारकेच म्हणटा तुमी परिस्थिती. हय दुबावीच आसा. राजन बाब रिस्पॉन्ड टू दॅट. 3-3 म्हयन्यांनी जे रिपेर चल्लो पळय हे कसले रिपेर आतां? 3-3 म्हयन्यांनी खंयचोच रिपेर जावना. आतां हांव आयिल्ल्याक हो पयलो रिपेर. हांवें ताबो घेतल्या आतां 2 वर्सां जालीं. 7 जुलय 2023 घेतिल्लो ताबो हांवें. त्या संबंदातून जेन्ना हांव घेतलां तेन्ना पेंटिंगाचें इल्लें काम चलतालें. म्हणजे ते ऑलरेडी पयलींचे मेंबर सेक्रेटरी आसले 2 वर्सां कोण नाशिल्ले ते कितें रिपेर करताले ते इल्लें इल्लें करून कोरोना तेणी सोंपयलां. पूण आतां हांव येतकीर दीस इज द फर्स्ट टायम इट इज अंडर रिपेर. रिकॉर्ड काडून पळोवचें तांकां PWD कडेन मागचें. हांव कितले खर्च केला कितें केलां तें हांव सांगपाक शकना की तो दॅट इज नॉट आवर ज्युरिडिक्शन. आमचें कितें केलां आमी केलां स्टेज केल्ली. कित्याक स्टेज भितर गेल्ली तियात्रिस्तांनी ती स्टेज गेल्या मागीर तांकां सांगलें करूं सारकी करात अमके टायमार बंद दवरात आनी तेन्ना आमी स्टेज सगळी नवी करून घेतली आनी दीस इज वन ऑफ द बेस्ट स्टेज जाल्या. कळ्ळें तुका? तियात्रिस्तांच्या खातीर भितरले रूम ग्रीन रूम भितर तांकां स्पिकर जाय म्हणपाले. स्पिकर फूटलायट सगळे सायडीन तांकां काळखान येवपाक वचपाक स्टँड चेंजींग द ड्रेस हें सगळें करून दिलें. प्लस भायलो सावंड सिस्टमूय प्रॉब्लेम तो तांकां खबर नाशिल्लो तोय आमी करून घेतलो. कित्याक दॅट वॉज विदीन द बजेट ऑफ द रवींद्र भवन कमिटी. ल्हान आशिल्लो तो अमावंट पूण तें काम जालें. ते सगळे खूश आशिल्ले. कोणाचो प्रॉब्लेम ना. तियात्रिस्तांकूय खबर आसा की बाबा हें तांकां बरें करून मेळटलें. तुम्ही कितें म्हणटात? आतां तुमी म्हणटात की दीस इज अ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लेम म्हणून. ताचे रूफ पळय आसा न्ही. प्रॉब्लेम कितें आयलो ताजो रूफ पत्र्याचे आसा तुमकां.
ते पत्र्याक बारीक बारीक खंय पळय ते बुराक पडले थंयच्यान उदक आयलें पोरूं येता पूण आमी बंद करून घेतले PWD टेम्पररी सोल्युशन काडिल्लें आनी ताजें टेंडर बिंडर जावन काम सुरू केल्लें आनी पावस पयलीं ते पत्र घालून जावपाचें पूण ताणें आमकां 30 मे म्हणल्यार काम सोंपतलें ही गॅरंटी दिली पूण पावस आयलो 19 तारखेक आयलो तो चाप आनी असो पावस आयलो तुमकां खबर आसा कसो पावस आयलो तो सामको अनएक्सपेक्टेड ते भितर लागपाक आमी प्रिकॉशन्स खूब घेतली आमी सिटां पसून कवर करून दवरली कित्याक 10 दिसांनी सुरू करपा जाय म्हणून पावस थांबलो की सुरू करतले कित्याक सिटाचेर जर उदक पडलें ती सुटाचो स्पॉन्ज दितो तो ओलो जातलो आनी तो सुकपाना बेगीन कितलेय तूं ताका ड्रायर मार कितें मार म्हूण आमी प्लास्टीक हाडून कवर केली स्टेज कवर करून बसून दवरली पावस थांबलो ताणें रोखडेंच पत्रे घालपाक सुरू केलें मदीं थांबलो पळय 8-9 तारीख पर्यंत पत्रे घालून जाले भितर लिकेज बंद जाली पूण कितें आशिल्लें पयलीं डॅम्पनेस जाल्लें न्ही आनी दिस फॉल्स सिलींग ते सायडींतले पडले मदले पडूं ना आनी हो फर्स्ट रिपेर सुरू जाला जो आयनॅक्स बिल्डींग आनी हो पळय रिपेर जालो दीस इज द फर्स्ट मेजर रिपेर ऑफ रवींद्र भवन विदावट डिस्टर्बींग एनी डे टू डे एक्टिविटी आशिल्लो ओके